Jesuci amado, Papagiano Furesora, Mispetum Monitor Guru, Yanis Compitor Sota, Yuganim Yagayam Guru, Misabete Kacin Saya, Nakopat Kacilung Guru, Emojam Rasan Gora, Jesus Cianya Manu, Papagiano Furesora, Mispetum Monitor Guru. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसता आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या प्लावतिला रेजिना कुतिनो हिच्या आत्म्या पासत आनी दुसरें तेसो आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या पास्कवाल फेर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आज भावार्थाची दिवटी पेटयता रेजिना मुंदी, लुजिया बॉर्जिस आनी फामील, आल्तो दाबोली, सायमन पेरेरा आनी फामील. ह्या कुटुंबाचेर सान फ्रांसीस शावेराचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. ह्यार सगळीं आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. जीं कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांकां देवान बरी करूंक बो करून, जायतीं जाण जीं कोण उपसोयक घडून एक्सिडेंट जावन हॉस्पिटलान आसात तांकां पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. समाजीक निती पासत मागुया. आमच्या पुलिसांचेर आशिर्वाद मागुया. आमच्या सरकाराचेर आशिर्वाद मागुया आनी सगळ्या शेतकाऱ्यांचेर खेरीत भाशेन आशिर्वाद मागुया. पावस सुरू जाल्लो आसा, शेताचो वावर बरे भाशेन जावंक सगळ्या शेतकाऱ्यांक आनी शेतान वावर करतल्यांक राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमची सगळे आसूं. जेजू कुडी आत्म्या सय सर्गार व्हरपाची परब आमी समरुमता तेन्ना बाबा भयणीनो, जेजू ह्या संवसारांत आमकां सगल्यांक आपले दूत जावंक पाठयता. आमी दर दिसाक ताचे प्रवादी कशे, दर दिसाक ताचे दूत कशे ह्या संवसारांत आमी ताची बरी खबर परगटूंक तो आमकां उलो मारता. आयच्या दिसाक आमकां कृपा मागुया. आमच्या उतरांतल्यान, कोरन्यांतल्यान आनी आमचे देखींतल्यान दुसऱ्यांक आमी अदीक गवाय जातले आनी अशें जेजूक दुसऱ्यांनी आपल्या जिवितान मानून घेवंक आनी हो धर्म आमी आमच्या उतरांनी, कोरन्यांनी आनी आमचे जिविताचे चालीन परगटूंक मिसांत आमकां कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्येन सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा, आमच्या तारका जेजूच्या मरणां आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमची सोडवण केली. ह्या गुटान वांटो घेवन आमच्या सरवंडाराच्या पुनर्जिवनपणा खातीर आमी सदां काळ संतोश बरीत आसूंशें कोर.
आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासू चलयता ससनाच्या ससनांक धर्मदूताच्या इतिहासावेलें वाचप. आतनेंतल्यान भायर सरून पावलू कोरिंतांक गेलो. थंय जल्मान पोंटाचो आक्विला नांवाचो एक जुदेव ताका मेळ्ळो. तो आपले बायले प्रिसला बरोबर निकतोच इतालेक तान आयलो, कित्याक सगल्या जुदेवांनी रोमा शारांत भायर सरचें म्हूण कालदिस्तान हुकूम घाल्लो. पावलू ताचेशी गेलो आनी आपल्या सारको ती धंदो करतालीं देखून तांच्या सांगाताक तो रावलो आनी तांचे बरोबर वावर करतालो, कित्याक तीं ताचे भाशेन तोंबू करपी. दर सोनवाराक देवस्थानांत तो वाड विवाद चलयतालो आनी जुदेवांक तशें ग्रीकांक बाबार्थाक जोडून घेवंक सोदतालो. सिलास आनी तिमोथ मासेदोनियेक तान पावले तेन्ना सगलो वेळ देवाचें उतर परगटून तो सारतालो आनी जेजू अभिशेक म्हूण जुदेवांक गवाय दितालो. पूण ते ताचेर कळपले आनीका ताका निधींची उतरां उलोवंक लागले. तेन्ना आपलीं आंगोश्टां फापडून ताणें म्हणलें, तुमचें रगत तुमकां भुजों, म्हजे पालयेन हांव निर्मल. आतांतान हांव विदेशांशी वेतलो. थंयसरलो भायर सरून तो जुस्तूस म्हणलोल्या कोण एकल्यागेर गेलो. हो देवाक भोसतालो आनी ताचें घर देवस्थाना लागीं आसलें. क्रिस्पान देवाच्या अधिकाऱ्यान आनी ताच्या कुटुंबान सुम्याचेर बाबाट दवरलो. कोरिंतांतले जायते लोकान पावलूचें आयकून सोत मानलें आनी पवित्र स्नान घेतलें. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण पांकली. सगळीं म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण पांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण पांकली. इस्रायलाचे कुलेताय आपलो तीर विस्वास मोग मनान दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण पोरगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खी पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मनाक खुशाल गितां घोडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. जेजू म्हणटा, हांव तुमकां अनाथ कशीं सांडचो ना, पूण तुमचेशीं येतलो आनी तुमचीं काळजां कुशालकायेन मुरगडटलीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात. ताच्या शिसांतल्या कांय जाणांनी एकामेकाक म्हणलें, तो सांगता थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात आनी हांव वापाशी वेतां. हें तो आमकां म्हणटा तें कितें? तर ते म्हणटाले, थोड्याच वेळान अशें तो म्हणटा तें कितें? तो सांगता तें आमकां समजना. तो आपणा कडेन
विचारूंक करताले म्हूण जाणो जावन जेसून मुडे थोड्याच वेळान तुमी म्हाका देखचे नात आनी आनीक थोड्या वेळान तुमी म्हाका पळयतल्यात अशें हांवें म्हणलां ताचो ओड तुमी एकामेका कडेन विचारात हांव तुमकां सोत सांगतां तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात पूण संवसार खुशाल बरी जातलो तुमी खोंती बरी जातल्यात पूण खोंतीचे बदलेक तुमकां मेळटलो संतोश जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोगाळ बाबा भयणीनो जेसू आपल्या सर्ग प्रवेशाची आपल्या शिसां बरोबर तयारी करता पुनर्शिवोन जाल्या उपरांत 40 दीस जेसू आपल्या शिसां बरोबर रावता कित्याक काय उत्मीक तयारी तांची तो करता उत्मीक तयारी केल्या उपरांत मनाची तयारी तो तांची करता कित्याक तो जाणो आसलो बेस बरें जाणो आसलो की शीस आपल्या बगोर ह्या संवसारान गडबड जातलो आपल्या बगोर तांची जिवितान सगळेंच उत्सांबोड येतली हाका लागून तो तांकां तयार करता 40 दीस कित्याक काय 40 दीस आमी जाणा मोजेस 40 दीस आनी 40 रात उंच दोंगरार वचून देवाशी भासाभास ताणें केले आनी देवान दिल्ल्यो आज्ञा पोरचेक ताणें पुरगुटले एलिशा उंच दोंगरार 40 दीस आपूण आपले जिवितान सर्वेस्परा कडेन भासाभास करून सर्वेस्पराच्यो आज्ञा पाडूंक तो खिरीत भाशेन आपलें जिवीत ताणें सारलें जेसू 40 दीस 40 राती आपुणूय खिरीत भाशेन देंवचाराचे विरुद्ध झुजूंक आपूण 40 दीस उपास करून ताणें आमकां खिरीत भाशेन सोडवण हाडली बाबा भयणीनो 40 वर्सां इस्रायल पोरसा ओरोण्यांत आपूण सर्वेस्परान दिल्ल्या सगल्या कायद्या प्रमाणे जिवंक ना देखून ओरोण्यांत कश्टवले 40 वर्सां आनी हे 40 वर्सां तांणी ओरोण्यांत कश्टवल्या उपरांत सर्वेस्परान भासायल्ल्या देसान तांकां व्हेली 40 दीस म्हत्वाचे म्हूण जेसू जाणो आसलो आनी आपूण 40 दिसां भितर स्वर्ग प्रवेश आपलो करतलो बापाशी वेतलो देखून तो आपल्या शिसांक तयार करता आज जेसू पुनर्जिवन जाल्लो आमी परगट्टा तुका आनी म्हाका किरीत भाशेन गोवाय जावंक हो जेसू आमकां उलो मारता पयले सुवातेर आमकां ह्या संवसारान आपले दूत कशें तो पाठयता दुसऱ्यांक आमी अदीक आनी अदीक गोवाय दिवंक दुसऱ्यांक आमच्या उतरांनी ताका परगटूंक दुसरे सुवातेर जेसू आमकां गोवाय जावंक आपयता टू बी विटनेसीस कित्याक काय सगल्या सांता भक्तांनी आपल्या जिवितान जेसूक परगटलो रोग साक्षांनी आपल्या रोगता वरवीं जेसू खरें सोडवणदार म्हूण दाखोड केलो तुका आनी म्हाका मिसाच्या बलिदानांत हो जेसू पाठयता तेन्ना आमी कित्याक पिरगोतांव गाय आमी कित्याक सगलीं विलापतांव गाय कित्याक आमचें जिवीत ओद्रुबोड जाता गाय कित्याक आमी त्या जेसूक खरो पुनर्जिवन जाल्लो आमच्या जिवितान नवसरूंक आमी विसरता आमचें जिवीत नवसरल्या उपरांत जेसूक मानता ते भाशेन आमी सारूंक जायते पावटी ते आडकोड्या मदें आमी गूल जावन आमचें जिवीत नरकान उडोवंक पावता आयच्या दिसाक आमकां उलो जेजू म्हणटा तुमी कोंतीचे बदलेक तुमी तर म्हजे सवे रिगून रावत जाल्यार तुमकां मेळटलो संतोश दुसरी सगलीं बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत खुशाल जातल्या पूण तुमी रडटल्यात आनी पिरगोतल्यात आनी संवसार खुशाल बरी जातले पूण तुमी म्हजे सवे रिगून रावत जाल्यार तुमकां सगल्यांक संतोश मेळटलो जिवितान आमकां दर दिसाक हो सोमी आमचें जिवीत बदलूंक वावुरता आमकां किरीत भाशेन संदानाचो साक्रामेंत दिता आमकां पवित्र मिसाची भेट दिता आमकां देवाचें उतर दिता आमच्या जिविताची नवसरणी आमच्या जिविताचो बदलो करूंक आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी ताचे दूत कशें आमी ह्या संवसारांत आमच्या कोरन्या वरवीं करूंक आमकां तो पाठयता तेन्ना खरेंच लेट अस बी एम्बेसिडर्स ऑफ क्रायस्ट टू द वर्ल्ड लेट अस बी विटनेसीस ऑफ क्रायस्ट
to those who have not heard his good news. Let us be the witnesses in our thoughts, words and deeds. हेच करूंक आमी दर दिसाक वावरूंक हे मिसाचें बलिदान आमकां किरीत भाशेन एक कुरपेचो सागोर जावं दी. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. घेऊया C26 पेज नंबर 39 C26. मोझ्या बाबा भयणे मोझ्यान तुमचें बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलेंच हांव म्हूण मागात. भूव ओर्त्या देवा आमच्या मोगाळ बापा दुंपा वरवीं आमच्या मागण्याचो आनी देण्याचो पोरमोड तुजे मुखार चोडून दी. ओतम्यान आमकां शुद्ध निर्मोळ करून तुज्या बळा मोगान स्थापलोल्या ह्या बलिदानात फावो ती पुरी वांटो घेवंक कोनवाळेन आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सूर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडत्या दोबाच्यान आमी करची, कित्याक जेसू जालो आमची पासकांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोल दोलबाद निरंतरीन गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दोलबारांचो बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्याची येशू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसुणें मेळच्याक
तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. बाबार्थाचो गूड पोरगो टुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्शिबोवणपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. ओ जिविताचो उंडो सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी लोगोस उरतले आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोलीचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या पाप साहेबाक, फिलीप नेरी आमच्या बिस्प साहेबाक, सिमाव आमच्या आदारे बिस्पाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडूय. पुनः शिबोनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्ता तुजें पोरजोरीत मुगा मोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतून एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगती चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरून दिता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मय मगामूक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमच्या सरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शेना पवित्र तुझे राज संकय जी खुशी सदा सता तुशी संवसारांसा आमचो दिसपटो गिरास संकली आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां आतांनी पडू दिनाका पूण वायटांतली सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें दिशा दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका जे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय रासूत चलयताय सासणांच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा शिलयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन पुढयाच सदां काळ संवसार सोरोपुर्यान हांव तुमच्या सांगाता आसा सर्वेस्पराक जुय प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमच्या गायल्ल्या स्वयंबाक तूं ओकोत लायताय आनी तें नवें करून आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. आमी आतां घेतिल्ल्या सरवंडेच्या जेवणा वरवीं आमच्या आत्म्याची गोठाय वाडय अशें पास्कांच्या गुटाचो फोड आमच्या जिवितांत चडय हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. किरीत भाशेन पादाग्नेलाचें गायन आमी करतल्यो. पादाग्नेला आमच्या इश्टा आमकां